पास्कांचो काळ तिसरे सातोळे शुक्रार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळी 52 ते 59. जुदेवामध्ये वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुम्ही मनशाच्या पुताचे मांस खेल्या बगर आनी ताचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा उरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे उरवीं जिवो आसतलो. हो सर्गार थावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मान ना केलो आनी ती तरी मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हे ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, अरे हो आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू आमकां सासणाच्या जिविताचो बरवासो दिवन म्हणटा, म्हजें मांस खेल्या बगर आनी म्हजें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसूं नजो. सासणाचें जिवीत जोडूंक घेतलें जाल्यार जेजूचेर बावर दवरूंक चड गरजेचें. जेजूची शिकवण मांडून घेवंक आमकां एक आव्हान. पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना म्हज्या मनान कसली चिंतना येतात काय? मिसा आदी हांव फावो तशे परी मिसाची तयारी करता काय? ते करूंक देवाची कृपा आमकां सदांच मागूंक घेवया. आमेन.